कंप्लेन घेऊन ना, पण जेन्ना हियर्से हांव आयकला आणि खबर काडला, इनफॅक्ट आफ्टर हियरिंग ऑल दीस हांव पर्सनली म्हणजे स्थानिक पंच आसा ताका सांगलें तूं वचून पळय म्हणून तो रस्तो खंय, आणि कोण तरी म्हणटाले की भितरल्यान लिकर स्कॅम बी जाता, जाल्यार आतां आज म्हाका कळला की हो रस्तो आमच्या बॉर्डरी पर्यंत आसा आणि हाचो महाराष्ट्राचो रस्तो आणि ह्या रस्त्यान 1 किलोमीटर हे आसा, कितें गॅप आसा, मदीं एक बारीकसो व्हाळ आसा, सो गाडयेक क्रॉस जावपाक इट इज इम्पॉसिबल. मागीर हांव विचारलें म्हणजे कित्या खातीर रस्तो केला, तर थंयसर 3-4 डेरी आसा, सो त्या लोकांनी आपल्या खर्चान तो रस्तो केला आनी आपली डेरी केलेला, आणि हे जे डेरी आसत आनी त्याच्या फुडली घरां जी बॉर्डर पर्यंत ही आमच्याच लोकांची आसा, आणि ह्या रस्त्याक आमी सरकारान एकूय रुपया मोडूंक ना. न्हू म्हाज्या कडेन प्रपोजल घेवंक ना, न्हू म्हाज्या कडेन कोणाची कंप्लेन घेवंक ना, कळ्ळें न्ही. सो विशय आसा सिंपल. आता कोणी जर म्हणटा तो इलिगल आणि कोणी जर ते पंचायत घेऊन फुडें वता जाल्यार इट इज वेल अँड गुड न्ही, दे शूड डेफिनेटली गो अहेड आणि ताचेर हें घेवपाची. विदाउट एनओसी असो रस्तो कोण करपाक शकता? कितें म्हणटा पंचायतीन एनओसी घेतत पयलीं असो रस्तो कोण इलिगली करपाक शकता? हेच सांगलें न्ही, रस्तो एका दिसान जाला, रस्तो एका दिसान जाता. तुमी सांगा खंयचो रस्तो 15 दीस ह्याच लोकांची असतली. ज्या लोकांनी आपल्या डेरीकडे कनेक्ट करपाक जाय तांच्यांनीच हे केल्यात. आता हांव विचारलें म्हणजे तुमी आमच्या कडल्यान कित्याक करून घेवंक ना, तर प्रॉबेबली कितले युजर जर नसले जाल्यार आमचो सरकाराचो रूल कितें आसता, एक चीज येवन रिटेनिंग हॉल घातले 20 तरी युजर जाय पडटा, तेंचे सायनी जाय पडटा. युजर नसले जाल्यार लँड ह्याच लोकांची, हांच्यांनीच केल्या. म्हजो प्रश्न एक आसा, हो रस्तो एका दिसान जाला, खंयचो रस्तो जावपाक कांयच ना, म्हटल्यार मिनिमम स्पिडीन केल्यार सुद्दां म्हयनोभर जाला न्ही. आता जेन्ना कशें आसा हो रस्तो तसो मेन रस्त्याच्यान दिसना. फ्रँकली स्पिकींग हांव येता त्या शेनवारा हांव खुद्द ह्या रस्त्याचेर वचोन पळयतलो, जाल्यार तसो भितर आसा रस्तो, म्हणजे अजून हांव ह्या रस्त्याचेर वचोंक ना. हियर्स ते आयकले तेन्ना कित्याक कोणी हे करूंक ना, तो करतानाच त्या टायमार हो रस्तो बीन केला तो तुका सांगलें न्ही, हो रस्त्याचेर हांव अजून वचोकच ना म्हणून तुका सांगता हांव. खंयच्या एका म्हयन्यान जाला तो आता रस्तो ना ते सांग, म्हाका खबर ना कंप्लीट रस्तो ना फुल लास्ट तुमकां सांगला न्ही. आजचो रिपोर्ट हांव स्थानिक पंचाक विचारले. आता कोण तरी म्हणटाली पंचायत ना आमी वचून इन्स्पेक्शन केला, जाल्यार त्या लोकल स्थानिक पंचाक कित्याक घेवंक ना इन्स्पेक्शनाक? प्रश्न सिंपल आसा. ते कशें आसता, कोणाक कशें आसता, खाजता एके कडेन खाजयता दुसरे कडेन, ही गोष्ट आसा. एक काम करा, तुमी इतले जाण आसात मरे, तुमचो कोण एक रिपोर्टर वचून पळयात. हांव शेनवार दीस नाल्यार सकाळीं वयतलो, कित्याक हांव अजून पळोवंक ना. आता इतले जर गोष्टी बरे आयकता जाल्यार वचून पळोवचो पडलो न्ही. पण आयचो रिपोर्ट सांगता, हांव मुद्दाम त्या पंचाक घाल्ला, तेणी म्हाका सांगला गॅप आसा अरावंड 1 किलोमीटर. हो रस्तो कनेक्टच ना त्या सायटीक. आणि हांव कोणायकय सांगता, म्हणजे कोणी कलीग जेन्ना विशय कसलो काडटा तेन्ना विशय डिटेलान शिकात आणि विषय काढात. कोणी हियर्से कोणी तरी आपल्या कसल्या तरी वेस्टेड इंटरेस्टाक सांगता म्हणून काढपाचो ना. म्हज्या कडेन खूब लोक विशय घेवन येतात, पण हांव सदांच चॅक करता पेपर, आनी म्हाका दिसलो खरोच की असो आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, खरें उलोवपाक हांव केन्नाच फाटीं नासता असेंब्लीन. तुमी केन्नाय पळयल्या, डे 1च्यान म्हज्या असेंब्लीन पळयात. आणि ज्या मनशांच्या हांव इतली वर्सां सामाजीक क्षेत्रांत आसा आनी एज अ डॉक्टर म्हणून आसा, हांव केन्नाच असले इल्लिगल हेका ना. काल तुमचो प्रश्न कितें आसलो, तुमी इल्लिगल जर लिकर स्कॅम जाता जाल्यार थंय पोस्ट घालचो. म्हजें आन्सर कितें, इल्लिगल जाता जाल्यार डेफिनेटली पोस्ट घालचो. दॅट डजंट मीन इल्लिगल रस्त्यार तुका हांव पोस्ट घाल म्हणून सांगूंक ना तुमकां. प्रश्न कितें आसा, हांव शेनवार दीस पळयतलो, सकाळीं वयतलो, टायमींग सांगता, म्हापशेच्या 9 वयतलो, कोणी येतलो एकटो येता जाल्यार इल्लिगल जाल्यार तो बंद करचो म्हणटा रस्तो. रस्तो जर इल्लिगल जाल्यार तुमी बंद करचो म्हणटा. डेफिनेटली न्ही, जो सरकार हें घेता न्ही, इनफॅक्ट जे सरकार जे डिसिजन घेता मामलेदार कितें तो बंद करपाचो जाल्यार डेफिनेटली इल्लिगल जाल्यार बंद करपाचो. अरे ते लोक म्हणटात आमचे डेरी कडेन आमीच रस्तो बांदला म्हणटात ते लोक. बट हांव कितें म्हणटा, एकट्यानी कंप्लेन कित्याक करूं ना? 4 डेरी थिंगा व्हडले चालतात. आमच्या तेवटेतले शेतकरी लोक ते म्हणटा इतकी वर्सां आमकां त्रास, पयलीं आमी स्वता हातीन कॅन बी हाडटाले, तुमकां गाडयेन व्हरपाक जाय. ते म्हणटा आमच्या पयशान आमच्या 4 डेरींक आमी कनेक्ट करपाक हाडला. हां कितें जालें? पळय कमेंट कशें आसता मरे, एक म्हण आसा, जेन्ना तूं फुडें धांवता न्ही, गुजरातीन म्हण आसा, तुज्या बद्दल उलयता म्हणजे समजपाचो तूं फुडें आसा म्हणून. सो लोकांक ती म्हणची संवय आसा, लेट कम ऑन एका टेबलार येवन करचें. आनी हांव तुका सांगता, कोणी जर इल्लिगल हेका गोष्टी हे फुडें घेता म्हणजे खरें फायंड आउट करता, पंचायत आसूं कोणी पर्सन
म्हजो ताका सदांच सपोर्ट आसा सर, अनेक